गोंयांत सध्या गरमेक लागून लोकांची बरीच वायट परिस्थिती जाला। आयतारा सांजेर पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाली। गोंयच्या कांय वाठारांनी वादळी वाऱ्या सयत पावस पडिल्ल्यान हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली। तशेंच सावयवेरें मुखेल रस्त्याचेर आंब्याची फांदी पडिल्ल्यान वरांची वरां येरादारी आडखून पडली। मजगतीं शेल्डे पंचायत वाठारांतल्या तिळामळ जंक्शना लागसार आशिल्ल्या एका घरांत पावसाचें उदक घुसलें। ह्या सगळ्या संबंधीत प्रशासन जपसालदार आसा अशें आदले पंच वांगडी अमेय चिमुलकराचें म्हणणें। बांबोळेच्या नियाज रेस्टॉरंटा लागसार आयतारा राती कंटेनर उमथलो। ह्या अपघाताक लागून बांबोळे कडल्यान पणजे वचपी येरादारी ठप्प जाली। कामगार वर्ग आनी हेर प्रवाशांक लागून बरेच त्रास सोंसचे पडले। ह्या अपघातांचे कारण अजून समजूंक ना। ह्या घडणुकेची गंभीर दखल घेवन येरादारी पुलीस अधीक्षकांनी प्रवाशां खातीर एडवायझरी जारी केल्या। बांबोळे कडल्यान पणजे वटेन वचपी वाहनाक सांताक्रुजाच्या नेक्सा शोरूम मार्गान वळयली। तशेंच दक्षिण गोंयच्यान पणजी व इतर गोंयचे दिकेन येवपी सगळ्या जड वाहनांक बोरये फोंडा मार्गाचो वापर करपाच्यो सुचोवण्यो येरादारी पुलिसांनी केल्यो। मॉन्सून पूर्व तयारीच्या फाटभुंयेर सांताक्रुजांतल्या फुटबॉल मैदाना लागसार आनी पणजे मळा वाठारांतली पावसा पयलींची कामां करपाक संबंधीत प्रशासनान सुरवात केला। पावसाच्या दिसांनी उदक सांठोवन उरचें न्हय तशेंच नागरिकांक त्रास जावचो न्हय ह्या खातीर गटार निवळ करप तशेंच दुरुस्ती काम हातीन घेतिल्लें आसा। हुंवाराची स्थिती उप्रासपाची न्हय ताका लागून संबंधीत प्रशासनान काम सुरू केलां। गोंयांत भटक्या सुण्यांचे हल्ले वाडत आशिल्ल्यान न्यायालयात 3 जिल्ल्यांनी सुण्यां खातीर डॉग शेल्टर्स उबारपाचो आदेश दिल्लो। शाळा, हॉस्पिटल, बाजार आनी बस स्टँडा वयल्या भटक्या सुण्यांचेर खास लक्ष दितले अशें संबंधितान सांगलें। पूर्ण शेल्टर्साची क्षमता, कर्मचारी, पशु वैजकी सुविधा आनी वेळा विशीं संबंधितान स्पश्ट म्हायती अजून दिवंक ना। योग्य नियोजन ना जाल्यार ह्या शेल्टरांत सुण्याची गर्दी वाडपाची शक्यताय आसा अशें संबंधीत अधिकाऱ्याचें म्हणणें। सध्या राज्यांत भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर निर्जंतुकीकरण आनी रेबीज विरोधी लसीकरण मोहीम सुरू आसा। पयल्याच खेपे वापरिल्लें रांदपाचें तेल आतां बायोडिझलांत रिसायकल करपाची येवजण गोंय सरकारान आंखल्या, जाका लागून गोंयचे आयात केल्ल्या इंधनाचेर आदारून रावप मातशें उणें जातलें। फाटल्या 4.5 वर्सांत गोंयांत 9 लाख किलो वापरिल्लें रांदपाचें तेल तयार जाल्लें जे बायोडिझलांत रुपांतरीत करपा खातीर ऑस्ट्रेलियेक निर्यात केल्ल्याची म्हायती उक्ताडार आयल्या।
बिहारात सासाराम पटना प्रवासी रेल्वेच्या एका डब्यात उजो लागलो. रेल्वेच्या डब्यातल्यान धुंवर वयर सरतना प्रवाशा भितर भय निर्माण जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रोखडीच गाडी थांबयली आनी प्रवाशाक सुरक्षीतपणान डब्यांतल्यान भायर काडपाक यश आयलें. उजो पालोवपी दळाचे पंगड बेगोबेग थंय पावून लोकांक सुरक्षीतपणान काडपाचे यत्न जाल्या उपरांत उजो नियंत्रणांत हाडलो. ह्या घडणुकेक आतां मेरेन कोणाकूच जखमी वा मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना. उत्तर भारतात तापमान वाडत आशिल्ल्यान प्राणी संग्रहालयांनी जनावरांक उष्णतायेच्या लारापासून राखण दिवपा खातीर खाशेली वेवस्था वाडयल्या. देहरादून प्राणी संग्रहालयांत जनावरांच्या आवाराक थंड दवरपा खातीर अधिकाऱ्यांनी फव्वारे, उदकाचो फव्वारो, तिरपाल वापरतात. तशेंच जनावरांक आनी सुकण्यांक काकडी, टरबूज सारकिले थंड करपी अन्न दिवन निर्जलीकरण जावचें न्हय ह्या खातीर वावुरतात. वडोदरा आनी बठिंडा हांगच्या प्राणी संग्रहालयांनी धुके आनी बर्फाचे खंड अशेच तरेचे उष्णताय संरक्षणाचे उपाय सुरू केल्यात. गरमेच्या अत्यंत परिस्थितीक जनावरांक सुरक्षीत दवरपा खातीर सतत उदका पुरवण आनी योग्य जतनाय घेवपाची खात्री करतात अशें अधिकाऱ्याचें म्हणणें. इंडिया पोस्टान दिल्लीतल्या नेहरू प्लेस हांगच्या देशातल्या पयले जनसेवा कनेक्ट टपाल कार्यालयाचें उक्तावण केलां. टपाल सेवा बेगिनात बेगीन पावोवप आनी टपाल सेवा सादी आनी सरळ तरेन लोकांकडेन सिटीजन फ्रेंडली सर्विसीचो नव्या सुविधेचो हेतू आसा. रुपांतरीत टपाल खातें एक विनशील आनी डिजिटल सक्षम सेवा अनुभव दिवपा खातीर तयार केला. विकसीत भारत 2047 मिशनांतल्या फुडाराक तयार टपाल नेटवर्का खातीर इंडिया पोस्टाची दृश्टी हो उपक्रम दाखयता अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. टपाल सेवा वापरपी गिरायकां खातीर ह्या प्रकल्पाक लागून सुलभताय आनी सोयी वाडटली अशी अपेक्षा आसा. आंतरराष्ट्रीय कॅप्टागॉन वेपार नेटवर्का कडेन संबंदीत आशिल्ली देहरादूनांतली बेकायदेशीर ड्रग्स प्रयोगशाळा मादक पदार्थ नियंत्रण ब्युरोन बंद केल्या. सिरियाच्या एका नागरिकाक अटक केल्या जाल्यार ह्या कारवाये कडेन संबंदीत आशिल्लो आनी एक आरोपी सध्या फरार आसा अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. एनसीबी दिल्ली आनी गुजरातांतल्या 2000 किलो परस चड कॅप्टागॉन टॅबलेट आनी पावडर जप्त केला, जाचो मोल सुमार 182 कोटी रुपये आसा. बंदी घाल्ले कृत्रीम वखद देहरादूनांतल्या भाड्यान घेतिल्ल्या कारखान्यांत तयार करताले अशें तपासकांनी उक्तायलें. आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेटा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या हेर वांगड्यांचो सोद घेवपा खातीर एजन्सीन आपली चवकशी चालू दवरला. इंदोराच्या खजराना वाठारांतल्या सजावटी आनी तंबू साहित्याच्या गोदामांत आयज सांजे वेळा व्हड उजो लागलो. उजो नेटान पातळो आनी वंखारात सांठोवन दवरिल्ले माल पुरायपणान नश्ट जालो. थळाव्या लोकांनी उजो पाळून रोखडीच उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळाच्या पंगडांनी थंय वचून सतत प्रयत्न करून उपरांत उजो नियंत्रणांत हाडलो. उज्याचे कारण सोदून काडपा खातीर अधिकाऱ्यांनी चवकशी सुरू केल्या.
दिल्लीत परतून एक फावट सीएनजीचे दर वाडल्यात आणि ताका लागून सामान्य मनशाच्या अर्थसंकल्पाचेर दबाव वाडला. नवे दर लागू जाले उपरांत ऑटो ड्रायव्हर, कॅब ऑपरेटर आणि खाजगी वाहन मालकांनी हुस्को उक्तायलो. दर वाडिल्ल्यान येरादारीचो खर्चूय वाडूं येता असो भंय जायत्या प्रवाशांचेर आसा. इंधनाचे दर सतत वाडत आशिल्ल्यान दिसपट्टो खर्च वेवस्थापन करप कठीण जायत आसा अशें लोक सांगतात. ताच्या वाडट्या प्रमाणात राष्ट्रीय राजधानीतल्या हजारांनी दिसपट्ट्या प्रवाशांचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा यासारख्या उत्तर भारतातल्या जायत्या वाठारांनी फुडल्या दिसांनी उष्णतायेची खर परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण तापमान 5 अंश सेल्सियस मेरेन वाडूंक शकता आणि दिल्लीत 45 अंश स्पर्श जावपाची शक्यताय आसा. त्याच वेळार बिहार, झारखंड, अस्तंत बंगाल, केरळ, तामिळनाडू यासारख्या जायत्या राज्यांनी व्हड प्रमाणात पावस, गडगड, वीज, खर वारे येवपाचो अदमास आसा. तशेंच हवामान खात्यान ईशान्य राज्या खातीर आनी दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी व्हड पावस आनी वादळी वाऱ्याक लागून सावधानताय जारी केल्या. लोकांक हायड्रेटेड रावपाचो, चड उष्णतायेच्या वेळार गरजे भायर प्रवास टाळपाचो आनी वादळाच्या कार्यावळी वेळार सादूर रावपाचो सल्लो अधिकाऱ्यांनी दिला. वेगान चलप, सायकल चलोवप वा सोपणां चडप सारकिल्ल्या फक्त 5 मिनटांचो मध्यम व्यायाम केल्यार अकाली मरण येवपाचो धोको उणो जावंक शकता अशें तज्ञ म्हणटात. भलायकेचे फायदे मेळोवपा खातीर लोकांक तीव्र वर्कआउट करपाची गरज ना, कारण हलक्या क्रियाकलापांतल्यान लेगीत फरक पडूं येता अशें ह्या अभ्यासांतल्यान स्पश्ट जालां. संशोधकांनी ह्या सोदा मेरेन पावपा खातीर पुराय ब्रिटन, अमेरिकेंत आनी स्कॅन्डिनेव्हियातल्या सुमार 1.5 लाख प्रौढांच्या डेटाचें विश्लेशण केलां. भलायकी तज्ञ अजूनय नेमान व्यायामाचो सल्लो दितात, पूण निष्क्रिय रावपा परस ल्हान यत्न लेगीत बरे अशें ते सांगतात. लखनौच्या गोमती नगर वाठारांतलो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला. तातूंत फनमॉल लागसार एक तरणाटो व्यस्त रस्त्यार स्कूटराचेर धोक्याचे स्टंट करतना दिसून आयले. रायडर असंख्य स्कूटराचेर धोक्याचे युक्तिवाद करतना दिसलो, जाका लागून हेर वाहनां आनी रस्त्यार चलपी लोकां खातीर धोको निर्माण जालो. पुलिसांनी ह्या घडणुकेची दखल घेतल्या आनी तातूंत आस्पाव आशिल्ल्या मनशाची वळख करपा खातीर चवकशी सुरू आसा. अशे स्टंट बेकायदेशीर आसात आनी ताका लागून गंभीर अपघात जावंक शकतात वा जीव लेगीत वचूंक शकतात. बेपरवा वाहन चालवप टाळचें. आपलो आनी दुसऱ्याचो जीव धोक्यात घालपा पासून टाळात. एक स्टंट तुमकां खूब म्हारग पडपाक शकता. घातक कोरोनाचो आनी कसलोच प्रसार जावचो न्हय ह्या खातीर खर जैव सुरक्षेचे उपाय करचे अशें अधिकारी सांगतात. हॅन्टा व्हायरसाच्या प्रकोपाक संबंधित आशिल्ले MV हॉन्डियस हे क्रूज जहाज पुरायपणान जंतुनाशक करपा खातीर डच पोर्ट रॉटरडॅम बंदरांत पावला. प्रवासी पयलींच देंवले उपरांत आयज सकाळीं 25 कर्मचारी आनी 2 वैद्यकीय कर्मचाऱ्यां सयत हे जहाज बंदरांत दाखल जाले. खबरदारी म्हणून सगळ्याक खालाशीक बेगोबेग क्वॉरंटायन करतले अशी पुष्टी अधिकाऱ्यांनी केल्या. खासा भलायकी पंगड ह्या जहाजाचेर खोल नितळसाण आनी सुरक्षेची तपासणी करतात. कोरोनाचो आनी कसलोच प्रसार जावचो न्हय हे खातीर खर जैव सुरक्षेचे उपाय करचे अशें अधिकारी सांगतात.
मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टाइम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज.